पापियां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोच देसा उसरा मदत सदो आणि सदोचा पुचीसु भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोच देसा उसरा मदत सदो आणि सदोचा पुचीसु भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोच देसा उसरा मदत सदो आणि सदोचा पुचीसु भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोच देसा उसरा मदत सदो आणि सदोचा पुचीसु भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोच देसा उसरा मदत सदो आणि सदोचा पुचीसु भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपेन बोलले सुरेश पोच देसा उसरा मदत सदो आणि सदोचा पुचीसु विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मुळपाकन पुत्राकन पवित्रात्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ मुझे जेसु बकोसम का निवारम कायम कोणाच्या उच्चांनी सगळ्यात मेक सरकारवर व करून चोर गरज असलेल्या. दुसरो मिस्तेर आंकवार मारिया गर्भीस असतना संत इसाबेल आपल्या मावशे भयणीक भेट करून गेली आणि तिचे थंय 3 म्हयने रावली. ह्या खोणान आमी आमच्या आवय बापाय पासत मागुया. आमचे खातीर जायते कोस त्रास ती काडटात आनी असले परिस्थितीन जायते पावट आपली भलायकी विबाडटात. तर ह्या खोणान मारयेचे मजतीन बापा लागीं तांकां बरी भलायकी दिवंक मागतना ताचेच आदीन आमी तांकां करुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुज्या रायज आमकां येवं, तुजी कशी सागर जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां आतां बरी दिवं नाका पूण वादांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच देसा उसरे मदे तू सदो आणि सदोचो पुचेचो. भगवंती मरे देवाचे माय आम्हा आपल्या खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच देसा उसरे मदे तू सदो आणि सदोचो पुचेचो. भगवंती मरे देवाचे माय आम्हा आपल्या खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच देसा उसरे मदे तू सदो आणि सदोचो पुचेचो. भगवंती मरे देवाचे माय आम्हा आपल्या खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच देसा उसरे मदे तू सदो आणि सदोचो पुचेचो. भगवंती मरे देवाचे माय आम्हा आपल्या खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच देसा उसरे मदे तू सदो आणि सदोचो पुचेचो. भगवंती मरे देवाचे माय आम्हा आपल्या खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच देसा उसरे मदे तू सदो आणि सदोचो पुचेचो. भगवंती मरे देवाचे माय आम्हा आपल्या खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच देसा उसरे मदे तू सदो आणि सदोचो पुचेचो. भगवंती मरे देवाचे माय आम्हा आपल्या खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच देसा उसरे मदे तू सदो आणि सदोचो पुचेचो. भगवंती मरे देवाचे माय आम्हा आपल्या खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच देसा उसरे मदे तू सदो आणि सदोचो पुचेचो. भगवंती मरे देवाचे माय आम्हा आपल्या खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच देसा उसरे मदे तू सदो आणि सदोचो पुचेचो. भगवंती मरे देवाचे माय आम्हा आपल्या खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन. महिमा बापताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आसलो तसो आसा सदां सदां आमेन. ओ म्हजे जेजू बकोस आमकां निवार आमकां नाच्या उज्यांतली सगळ्यात मेक सरकार वर बकरून चोर कोरोच आसलेल्या. तिसरो मिस्तेर आंकवार मारी बालकाचे सूख बेल्या शेरान गोरवाच्या गोट्यान मोजाती मोदें पोरसूत जाली. ह्या तिसऱ्या खोणान आमी आमच्या यादनिकांनी मोठवाशी भावा भयणी खातीर मागुया. व्हडे आपकुशेन आनी नेटान देवाच्या मोळ्यान वावरून ती फुडें सरतना तांकां सदांच आपल्या आपोवण्याक विस्वाशी रावंक तशेंच आपलेच जिवितान येतल्या आव्हानाक देवा बापाचे मजतीन आनी आदारान
ती फुडो करून मारेचे मोजोतीन तांकां बापाच्या हातान पारुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरका जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज हें आमकां दी आनी आमी आमच्या इचुकाल्या बक्षिता तशें आमची बदकां बगोस आनी आमकां आतां पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच देसा उसरा मदत सदो आणि सदोचा पूछ येसू. मागीर मरे देवाची माई आपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच देसा उसरा मदत सदो आणि सदोचा पूछ येसू. मागीर मरे देवाची माई आपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच देसा उसरा मदत सदो आणि सदोचा पूछ येसू. मागीर मरे देवाची माई आपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच देसा उसरा मदत सदो आणि सदोचा पूछ येसू. मागीर मरे देवाची माई आपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच देसा उसरा मदत सदो आणि सदोचा पूछ येसू. मागीर मरे देवाची माई आपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच देसा उसरा मदत सदो आणि सदोचा पूछ येसू. मागीर मरे देवाची माई आपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच देसा उसरा मदत सदो आणि सदोचा पूछ येसू. मागीर मरे देवाची माई आपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच देसा उसरा मदत सदो आणि सदोचा पूछ येसू. मागीर मरे देवाची माई आपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच देसा उसरा मदत सदो आणि सदोचा पूछ येसू. मागीर मरे देवाची माई आपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच देसा उसरा मदत सदो आणि सदोचा पूछ येसू. मागीर मरे देवाची माई आपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. गोंयपा कणपत्रा कण पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. आमच्या आमकां निवार आमकां आमकां जयांतली सगळ्यात्मक सरकार वर पकडून चोर गरज आसलेल्या. चवथा मिस्तेर आंकवार मारीन बालकाचे सुकवेलो आनी पेटयलो देव तेंपलांत आनी ताका सांसिम्याच्या हातान दिलो. हो कोंड आमी संवसाराची शांती खातीर भेटोवया. आजच्या संवसारांत सगळेच कडेन राग शिजलेलो आमकां दिश्टी पडटा. तर ह्या संदर्भांत मारयेचे मोजतीन ह्या संवसाराचेर पवित्रित्वेची शांती ओतूंक हो संवसार तिच्या आदीन आमी करुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरासायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां आतां बरी दिवं नाका पूण वाडंतली आमकां निवार. नमान मरे बलले सर्वेस पवचे देसा श्रेमदे तूं सदो आनी सदोचो पूछ येसू. भगवंत मरे देवाचे माई हांव खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे बलले सर्वेस पवचे देसा श्रेमदे तूं सदो आनी सदोचो पूछ येसू. भगवंत मरे देवाचे माई हांव खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे बलले सर्वेस पवचे देसा श्रेमदे तूं सदो आनी सदोचो पूछ येसू. भगवंत मरे देवाचे माई हांव खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे बलले सर्वेस पवचे देसा श्रेमदे तूं सदो आनी सदोचो पूछ येसू. भगवंत मरे देवाचे माई हांव खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे बलले सर्वेस पवचे देसा श्रेमदे तूं सदो आनी सदोचो पूछ येसू. भगवंत मरे देवाचे माई हांव खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे बलले सर्वेस पवचे देसा श्रेमदे तूं सदो आनी सदोचो पूछ येसू. भगवंत मरे देवाचे माई हांव खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे बलले सर्वेस पवचे देसा श्रेमदे तूं सदो आनी सदोचो पूछ येसू. भगवंत मरे देवाचे माई हांव खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे बलले सर्वेस पवचे देसा श्रेमदे तूं सदो आनी सदोचो पूछ येसू. भगवंत मरे देवाचे माई हांव खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे बलले सर्वेस पवचे देसा
दुसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा पुजेजो Bagaimana Maria dewace mai, abagati nati kor, atanan amcha mananchola ramen. Daman Maria Campaign Bolali, Service Bocha Desa, दुसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा पुजेजो Bagaimana Maria dewace mai, abagati nati kor, atanan amcha mananchola ramen. महिमा बापा बतात आणि पोहितात Jasa aslo ani atan sudan sarvada amen. O machi jevza bukasam ka nivaram ka kanajala smek sarkar varva kurun chor koro jasralya. पाचवा मिस्तेर परबेच्या दिसा सांडले उपरांत 3 दिसांनी बालोक जेजू देव तेंपलान मेळ्ळो. हो कोण आमी भेटोवया. फाटल्या आख्खे वरोस आनी आजून मेरेन आमी जायते भाशेन परिशोधीक वेगवेगळे भाशेन तयारी केल्या. ह्या म्हयन्यान जेन्ना रोमा शारान परिशोध चालू आसा तेन्ना फावो ते परी पवित्रत्वेचे मोजती आनी तिकाच जायते परी भासाभास जावन पवित्र सभेची वाड आनी उदरगत जावन परिशोधीन वांटो घेतल्या सगल्या वांगड्यांक तिचेच आधीन आमी करुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तायणे पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मध्ये कृपेन बोलले सरस पोचते ईसा उसरा मदत सुदो आणि सुदो सौपो चेसू. बागेंत मेरे देवाचे माये आम्हा पापी खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन बोलले सरस पोचते ईसा उसरा मदत सुदो आणि सुदो सौपो चेसू. बागेंत मेरे देवाचे माये आम्हा पापी खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन बोलले सरस पोचते ईसा उसरा मदत सुदो आणि सुदो सौपो चेसू. बागेंत मेरे देवाचे माये आम्हा पापी खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन बोलले सरस पोचते ईसा उसरा मदत सुदो आणि सुदो सौपो चेसू. बागेंत मेरे देवाचे माये आम्हा पापी खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन बोलले सरस पोचते ईसा उसरा मदत सुदो आणि सुदो सौपो चेसू. बागेंत मेरे देवाचे माये आम्हा पापी खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन बोलले सरस पोचते ईसा उसरा मदत सुदो आणि सुदो सौपो चेसू. बागेंत मेरे देवाचे माये आम्हा पापी खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन बोलले सरस पोचते ईसा उसरा मदत सुदो आणि सुदो सौपो चेसू. बागेंत मेरे देवाचे माये आम्हा पापी खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन बोलले सरस पोचते ईसा उसरा मदत सुदो आणि सुदो सौपो चेसू. बागेंत मेरे देवाचे माये आम्हा पापी खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन बोलले सरस पोचते ईसा उसरा मदत सुदो आणि सुदो सौपो चेसू. बागेंत मेरे देवाचे माये आम्हा पापी खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन बोलले सरस पोचते ईसा उसरा मदत सुदो आणि सुदो सौपो चेसू. बागेंत मेरे देवाचे माये आम्हा पापी खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कन बाबा कन पुत्रा कन पवित्र आत्म्या. आमी सदांचला काल आमेन. O मुझे जैसे कसम का निवारा मुकाम करने से मैं से घर बाबा करून चोर करो जसलेला. नमान रणे ककुरीचे माये तो आमचे जिवीत अमृतानी बरवसो आमी परदेशी विची बालकां तुका उलो मारतां ह्या दुखाच्या कोणान आसतना सुस्का सरून रुदन करून माई तुका प्रार्थांव. आमचे दर शरदीनी तुजे ककुरीची नदर घाल तू कोणवाले आनी मोगाल तू लोबांक वार मारी ह्या परदेसा उपरांत तुजो पुत येसू आमकां दाखोय. भाग्यवंती देवाचे माये विनोती कोर आमचे पासून जें जेसू क्रिस्तान बसयलां तें आमकां फावो जावं. पाप साहेबाच्या संकल्पा पासत आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तायणे पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मध्ये कृपेन बोलले सरस पोचते ईसा उसरा मदत सुदो आणि सुदो सौपो चेसू. बागेंत मेरे देवाचे माये आम्हा पापी खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवान पुत्रा कन पवित्र आत्म्या. आदी आतां आनी सदांचला काल आमेन. तुझे सोशे दाखोवन दाखोवन आमी येता तुझे बेसा आमकां मागता
तुझे सोशी धावून धावून आम्ही येता तुझे बेसांव आमकां मागता तुझे विणें आमी लिपता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वाचून आर्थूर आनी रुफिना फेर्नांडीस आपली बरी भलायकी पासत देवाक दिन वाचून ही भेट भेटयता. तशींच आमची जण एकल्याची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या मागण्यान दवरुया. सिम्प्रोजा सिल्विया द सिल्वा आयज आपली सर्जरी करता आपणा पासत मागूंक लायता. देवान तिका पिकोवणेचो हात लावंक मागुया. ह्या सगळीं जीं कोण आयज आपली सर्जरी करतात बरी नात दुयेंत आसात तांकां सगल्यांक पिकोवणेचो हात लावंक आनीक आंज बडव्याच्या आदारान तीं बरीं जावपाक तांचे पासत मागुया. आयज सायबिणीची भेट आमचे फिरगोजीन दाबोली आगोस्तीन फेर्नांडीस, नाकेली साल्वादोर फेर्नांडीस, इग्रेजा फिलिप लोबो, पेंटा आग्नेल मोंतेरो, रेजिना मुंदी, सिटी जोसेफ, आल्तो चिकाली जेकब डिसुजा, बिहाइंड NSD मार्गरेट अफॉन्सो, आल्तो दाबोली जॉन फेर्नांडीस. ह्या गोराब्यांचेर सायबीणमायचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. ह्यार सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळें आसूं. बाबा भयणो आज पवित्र सभा राखणे देवदूतांची परब समरमता. आमकां सगल्यांक ह्या जिवितान देव ह्या संवसारांत हाडटा तेन्ना बरोबर एक राखणो देवदूत दिता आनी राखणे आमकां आमची सोडवण करूंक भोव करून आमच्या जिवितान देवाक मानता तसलें जिवीत आमी जिवंक आनी आमच्या जिवितान उदीक आनी उदीक आमी देवाचोशी लागीं येवंक हे आमकां राखणे देवदूत दिसपोटी आदार दितात. अशे दिसाक आमच्या जण एकल्याच्या ह्या देवदूता खातीर आमी देवाक दिन वाचुया. देवान आमकां राखणे दिल्यात उदीक आमचें जिवीत बरे तरेन देवाक मानता तसलें जिवंक आनी उदीक आमचें ओत्मीक पोसण आमी ह्या राखणे देवदूता वरवीं करूंक आमकां कोतकोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आज आमचे इंडियेक आमी किरीत भाशेन गांधी जयंती मनयता. सगळ्या आमच्या भारतांत आमी किरीत भाशेन साफ आनी बरे तरेन नितळसाण सांबाळूंक मागता. मागुया आमच्या कचेरींनी वावर करतल्या सगळ्या आमच्या कामदारां पासत वावराड्या पासत आमच्या अधिकाऱ्यां पासत तांणी आपलें नितळ निर्मळ मन सांबाळूंक तांणी आपल्या जिवितान लॉन्च घेयना जावं सगळ्याक बरे तरेन आमचें वातावरण नितळ निर्मळ दवरूंक आमकां आनी तांकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हे पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदाद देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा व्हडा मोगान तुज्या दुतांक आमची राखण करूंक तूं धाडटाय. तांचे राखणेन आनी आदारान आमच्या दुस्मानाचेर आमी जैत व्हरूं आनी तांच्या सांगाता सर्गीचें सूख आमी भोगूंक पावूं. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक.
सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचो. सोर्वेस्पोर अशें सांगता, तुजे वाटेर तुका राखूं आनी हांवें तयार केला त्या जाग्यार तुका व्हरूं हांवूच तुजे मुखार म्हज्या दुतांक धाडटलो. ताका मान दी आनी तो सांगता तितलें आयक. ताचेर कल्पनाक असली चूक तुका बक्षिची ना, कित्याक ताचें सोवें म्हजें नांव आसा. सोत्रायेन ताचो ताळो आयकोशी जाल्यार आनी हांव सांगता तें सगळें कशी जाल्यार तुज्या दुस्मानां म्हजे दुस्मान जातले आनी तुजे विरेध म्हजे विरोध जातले. म्हजो दूत तुजे मुखार वेतलो आनी तुका आमोनिताच्या, हितीताच्या, पेरिजिताच्या, कानाकाराच्या, हिविताच्या आनी जेबुसिताच्या गांवांनी व्हरतलो. आनी हे सगळ्याचो हांव भस्म करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब जातलो, देवान आपल्या दुतांक तुमकां राखून दवरल्यात. पोतून म्हणुया, देवान आपले दूत तुमकां राखून दवरल्यात. जो मनीस भोव वर्त्या देवाक शेरोना येता आनी सर्वेस्पराच्या सावळेक बिराड घेता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. जबाब, देवान आपल्या दुताक तुका राखून दवरल्यात. तुका वायट करूंक सोदतल्याक शिकाराच्या फासांतलो आनी मोर्नादीक पिडेंतलो तो तुका निवारतलो. आपल्या पाकोट्यांनी तो तुका लिपयतलो. ताच्या पाकलांकाल तुका आसरो दितलो. जबाब, देवान आपल्या दुताक तुका राखून दवरल्यात. रातचे दाश्टेचो वो दिसाच्या सोडलोल्या बानाचो तुका कसलीच भंय आसचो ना. काळोखान फिरतल्या पिडेक वो दोनपाराचो नास कोत्तेल्या ओरिश्टाक तुका भिवची गरज ना. जबाब, देवान आपल्या दुताक तुका राखून दवरल्यात. तर तुजेर कसलेंच वायट येवचें ना. तुजेर तोंबू सोरशी पिडा पावचीच ना. खंयचेरूय तुजें कोणाचेरूय तूं वेशी तुका राखूंक ताणें आपल्या दुतांक होग घाला. जबाब, देवान आपल्या दुताक तुका राखून दवरल्यात. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सगल्या ताच्या दोलबारांनू तुजी खोशी पाळटल्यांक ताच्या सेवकांनू सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मातेवा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका स्तुत्य. जेजूशी येवन शिसाने विचारलें, स्वर्गाराच्यान सगल्याहून व्हड कोण? तेन्ना जेसून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून ताचे फुडें तांकां उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्या बरी जाल्या शिवाय स्वर्गाराच्यान तुमी भितर सोचिनात. म्हणटूच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गाराच्या सगल्याहून व्हड. आनी असल्या एका धाकटुल्याक कोण म्हज्या नांवान घेयत जाल्यार तो म्हाकाच घेता. पळयात, ह्या धाकटुल्यांतल्या एकल्याची लेगून बेपरवा करूं नये, कारण
हांव तुमकां सांगता तांचे दूत स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाचे मुखार मोड थांबोनासतना पडून आसात. जेसू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आयच्या दिसाक पवित्र सभा आमकां राखणे देवदूतांचो उगडास करून ही परब संभ्रमूंक आमकां आमंत्रण करता. आनी कितें भाशेन राखणे देवदूत आमकां जण एकल्याक दिल्ले आसात. भाग्यून क्रिसोस्तम आपल्या बरोवपान अशें म्हणटा, आमकां जण एकल्याक ह्या संवसारांत आमी जेन्ना पवित्र स्नान घेता तेन्ना देव आमकां सगल्यांक एक राखणो देवदूत दवरता. आनी हो राखणो देवदूत आमची सोडवण करूंक, आमकां पातकाचेर झुजूंक आनी आमी उदीक आनी उदीक आत्मीक वाड आमची जावंक हो राखणो देवदूत आमकां आदार दिता. खरेंच बाबा भयणीनो, जेन्ना पेद्रू बोणकुणीत आसलो ताच्यो सांखळ्यो सगल्यो तोडून ह्या राखण्या देवदूतांनी ताका सगळोच बाबा भयणीनो थंयसरलो मेकळो केलो आनी ताका बोणकुणींतलो भायर हाडलो आनी ताका सुटका दिवंक तांणी फरमायलें. पूण पेद्रू पडून गेलो ना. देवदूत आमचे सदांच आमची राखण करतात. सगळ्या वायटांतले ते आमकां निवारतात. सगळ्या बरेपणांतले आमकां ते सांबाळटात. जेन्ना जेजू 40 दीस अरोण्यांत बाबा भयणो कोश्टवतालो जेन्ना सैतानाचें जैत जेजून व्हेलें तेन्ना हे देवदूत येवन ताची महिमा आनी वर्णन गावूंक ते लागले. आमचे जिवितांत जेन्ना आमी संकोश्टाक सांपडटा, आमी वायटाक सांपडटा, जायते फावटी आमच्या जिवितांत उद्रुश्ट येता तेन्ना ह्या राखण्या देवदूताक उलो मारची गरज. बू करून जेन्ना आमी भायर सरता, आमी खंयचीय वियाज करता तेन्ना सगल्या आमच्या राखण्या देवदूतान आमकां सांबाळ आनी राख म्हूण मागूंक गरज. कित्याक आमचे बरोबर ते आमकां राखतात. आमकां दर एकल्याक संवसारांत देवान ते आमचो सांबाळ करूंक दिल्लो आसा. आनी हाका लागून आयच्या पयल्या वाचपान म्हजो दूत तुमचे मुखार वेतलो आनी तुमची राखण करतलो. म्हणटकूच जो कोण तुमचेर विरोधी जातलो तो खिरीत भाशेन त्या वेळार वाटोवचो ना, कित्याक सगल्यांक तुमकां म्हजें दूत राखतलें. आनी जेसूच आयच्या शुभ वर्तमानांत म्हणटा, ह्या धाकटुल्या भुरग्यांचे देवदूत स्वर्गार आसत्या बापाचे मुखामोड थांबोनासतना पळयत आसात. म्हणटकूच तुमचेय हे राखणे दूत बापाक ह्या वेळार विनोती करतात. आनी आमचे खातीर ते विनोती करतात तेन्ना उदीक आमचे आत्मीक वाड जावंक, उदीक आमी देवाक मानता तसली जावं, उदीक देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक हे राखणे दूत दिसपटी आमच्या जिवितांत प्रयत्न करतात आनी आमकां राखतात. तो देवाक आज आमी दिनवासुया ह्या देण्या खातीर. देवाक आमी दिनवासुया आमकां जण एकल्याक हो राखणो देवदूत दिला देखून. आयच्या दिसाक आमी किरीत भाशेन आमच्या देशाचो बापायची जयंती मनयता. बाबा भयणीनो, आमकां किरीत भाशेन हो देश सांबाळूंक आनी हो देश आमच्या जिवितांत बरे तरेन आमी उदीक आनी उदीक फावो तसलीं नागरिकां जावंक ह्या बापायन महात्मा गांधीन वावुरलो. आमी किरीत भाशेन आज हो दीस समोरमतना उदीक ताचे भाशेन संकल्प घेवया की आमच्या जिवितांत आमी भ्रश्टाचाराचेर, आमच्या जिवितांत आमी अनितीचेर, आमच्या जिवितांत वायटाचेर आमी झुजतले आनी आमी खरेंच ह्या जिवितांत देवाक मानता ते भाशेन उदीक समाज नितीचो, समाज मोगाचो, समाज सगल्या वायटांतलो निवारून तो नितोड आनी निर्मळ सांबाळटा तसलो वातावरण आमी करूंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C15 पेज नंबर 34. C15. देवा उठोन आमी घेतला ताका आमी जबाब दिला, जबाब आमी जिविताचो मोगान केले. Baba, tu
समोर पिलेचे ताच्या मुद्रार बांदून हाडून हेच भेटूने जेजू उर्मी आत्म्याचे बोल आमचे देवता बापा तुझे उतोड मारता मोगा तुका जीवित मुक्ता बापा तुझे उतोड मारता मोगा तुका जीवित मुक्ता म्हज्या बाबा बिड्डे म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सोबेच्या दावाक सोबेस्पोर मानून घेवं. भोव पवित्र देवा फावो ते परी हे वाखाणणेच्या बलिदानान वांटो घेवंक आमचे राखणे दूत आमची काळजां तयार करूं आनी आमची भेटोवणी तुजे मुखार व्हरून पावूं. आनी जशें ते स्वर्गांत थांबून आसतना तुका वाखाणटात तशेंच तांच्या आदारान आमचें जिवीत संवसारांत तुका वाखाणणेचें निरंतर बलिदान जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित बापा सोर पदवीदारान सासणाच्या देवा सोर कार्यांचो तांची सुक्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या विस्वाशी देवदूतांक आनी महादेवदूतांक वाखाणटना तुजी मोहिमा आमी वाखाणटाव कित्याक तांकां मान दितना तुका तांच्या रोसणाराक आमी मान दिता. तांकां जरी इतलो मान फावो कितलो अदीक तूं व्हरतो आनी वंदन फावो आसलेलो. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजे मोहिमेंत संतोस्ता वयर स्वर्गार हिशोब नासलेलो देवदूतांचो दळबार तांचे सांगाता तुका परनिपाट करून आमी संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार पडल्या तुज्या वैभवान मुजोडी तुका सोय सोय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय मुजोडी तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसंगवेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. दिसपुरी जेवण जातूच ताणें काळज कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात ती म्हज्या रक्ताची काळज नव्या आनी सासणी कोराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्जाचो गूड पोरगोटुया तुज्या कुसानी पुनोन जीवनपणा खोलवी तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोडवोंदारा आमची सोडवोन कोर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतला आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा
आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमचे गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. किरीत भाशेन ह्या वेळार सगळे आमचे बिस्प आमचे कार्दियाल एकठांय जातात तांकां तुजे कृपेन बोर हो सिनड बरे भाशेन जावंक आदार आनी बोड दी. पुनर्जीवनपणाचो बरोवस्त धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इस्तागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची विधी भोंवतण एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंखवार मरे देवाचे माई संगती चपोती बागेवन सुसे बागेवन दवरत आनी सर काळीत तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक जेजून शिकयलेलें प्रार्थन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो वेळार आयज आमकां दी आनी आमी चुकलेल्या बक्षता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां आतां पडूं नाका. सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निवादय करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलोतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मतांमुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे कुशे परमे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जेतान राजू चलयताय सासणाच्या ससनांक सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप खातीर आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप खातीर आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप खातीर आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुगले आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच रानाक म्हाका भलायकी मेळटली. गायन घेऊया W4 पेज नंबर 263 W4 दुसरो आणि चौथो श्लोक. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. धाकटुल्या भुरग्या म्हज्या मार्गेशान तोर म्हाकाच तुमी गोंयपासान घेता. सोर्गीचे राज आमचें देवाच्या भुरग्याचें. सोर्गीचे राज आमचें देवाच्या भुरग्याचें. सोर्गीचे राज आमचें देवाच्या भुरग्याचें. सोर्गीचे राज आमचें देवाच्या भुरग्याचें.
देवाच्या भुरग्याचे सोडगीचे राज आमचे देवाच्या भुरग्याचे सोडगीचे राज आमचे देवाच्या भुरग्याचे. तुझ्या दुता मुखार तुझें किर्तन गायता म्हज्या देवा प्रार्थुया. भू मोगार बापा देवदूतांचो उंडो आमा मनशांचे खाण जावंक तुवें आमकां दिले देखून आनी ह्या तुज्या दुतांचे सेवे पासत संतोश भरीत काळजान आमी तुका दिन वाचता. ह्या संवसारी पयणांत जेजू एकलोच आमचे वाटेचो उजवाड आमचें ओकोत आनी गोठायेचें पोसण म्हूण ओळखूंक ह्या आमच्या सर्गीचे सांगाती आमचें मन सदांच जागें दवरूं आनी अशें शांतीन हें जिवीत जाल्या उपरांत तांच्या सांगाता तुजें मुखामोड रूप भोगूंक आमी पावूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सगळीं बरोबर परिशदेची मागणी म्हणुया. पवित्र आत्म्या, तुज्या नांवान आमी एकठांय येता. तुजे मुखार आजीर आसा. आमच्या काळजांनी बिराट कर. आमची पावलां चलोवन व्हर. परिशदेची वाट जी आमी चलची आसा ती विस्वाशीपणी चलूंक आमकां शिकय. आमी असोक आनी पातकी आमकां घुसपा गुंदळाक सांपडूंक दिवं नाका. नेणारपणान आमच्या कन्याचेर प्रभाव घालूंक आनी वांकडे वाटेर आमकां चलोवन व्हरूंक निर्मू नाका. तुजे सवें आमचो एकचार दिसून अशें सासणीक जिविताचे वाटेर सांगातीत चलूंक स्वता सरशिल्लीं कडसरनां जावं आनी सदांच बरें तें करूंक आमी पावूं. हें सगळें आमी तुजे कडेन मागता. तूं जो सगळे सुवातेर आनी सगळ्या वेळार बापा आनी पुताच्या एकपणान वावुरताय सासनाच्या सासनाक. आमीन. 4 तारखेर आमचें पेट ब्लेसींग जातलें. सिजन ऑफ क्रिएशन वीक सद्याक आमच्या दिओसिसीन चालू आसा आनी 8 तारखेर ताची संपादणी जाता. ह्या दिसांनी खेरीत भाशेन सृश्टी सवें आमी जाता तितलीं दोयाळ जावंक सगळे प्रयत्न करुया. आयच्या दिसाक आमी जितलें आमची साफाई करपाक जाय आमच्या घराची आमच्या भोंवतणची ती करपाक आयज सयेक घेवया. आयज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्राम सभा आसतली आनीक खेरीत भाशेन एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ गोवा हाचेर सगळ्या ग्राम सभांनी आयज भासाभास करपाक लायलेली आसा. शेतकाऱ्यांक सगळ्यांक उलो आयज ही ग्राम सभा जी आसा 9 वाजता तुमी हाजीर जावचे आनी शेतां बाटांची पॉलिसी जी आमच्या गोंयांत लागू जावपाची आसा ताचे विशीं तुमचें मत दाखोवंक तुमी ही आयज ग्राम सभेक हाजीर जावचें म्हण खेरीत उलो तुमकां. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उसन्यांत क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया E6 पेज नंबर 80. E6. मोच्या तो बक्षीता सोगली
ता